मेघालय राज्याचो एक हालींच जाल्लो मंत्री तेणें केल्लें वक्तव्य, त्या वक्तव्याचो निशेध करपाक गोवंश रक्षा अभियान सगळे गोप्रेमी हांगा जमलेले आसात। हो मंत्री भारतीय जनता पार्टीचो आसा। ताका 8 दिसां पयलीं कितें 10 दिसां पयलीं ताका कॅबिनेटान घेतलेलो आसा आनी कॅबिनेटान आयल्या तेणें एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो जो आमकां इफेक्टीव आसा, खास करून सगळ्या हिंदू समाजाक, हिंदू कल्चराक, हिंदू संस्कृती नश्ट करपाक हे लोक फुडें सरल्या काय कितें। आनी त्या खातीर तेणी कितें म्हटलें हें तुमकां सांगता की तो म्हणटा हो सनबूर शुलाय म्हणून ताणें म्हटलां कितें चिकन, मटन किंवा फिश खावच्या पेक्षा खंय तुमी गोमांस खाया खंय, म्हणजे यू आर रिकमेंडिंग। आणि ह्या वक्तव्याचे आमी गोवंश रक्षा अभियान आमी प्रोटेस्ट म्हणून आज आता निवेदन सादर केलें नॉर्थ गोवा कलेक्टराक आणि आमी तांकां सांगलां की हें निवेदन तुमी गव्हर्नराक वचचें, मेघालय आनी राष्ट्रपतीक धाडचें। ही पयली मागणी आसा की ह्या मंत्र्याक ह्या कॅबिनेटांतल्यान एक्सपेल करचो, ताका काडून उडयचो, ही आमची पयली मागणी आसा। आमचेर आतां सांगचें म्हटल्यार आमच्या दोगांचेर अटॅक जाल्लो त्या वेळार ह्याच हेडक्वॉर्टर्साचे जवळ जवळ 800 ते 900 गोप्रेमी सगळे मोर्चा काडलेलो, आजून आमकां न्याय मेळोंक ना, एक्शन जावंक ना। हें बीजेपी सरकार आसा हांगा। पयले फावट आमचेर अटॅक जालो थंय पुलीस आसले, पुलिसाच्या समक्ष बकरी ईदाक अटॅक जालो, थंय आजून आमकां न्याय मेळोंक ना। म्हाका तेंच्यांनी आरोपी केल्लो आसा, आरोपीच्या पिंजऱ्यान आमी वयता। 6 वर्सां जालीं वाळपय कोर्टान। काँग्रेसा पेक्षा बीजेपीन जास्त आमकां गोवंशाची हत्या करपाक लागून सपोर्ट दिता अशें दिसता। गेल्या कितलेशेच तेंपांतल्यान आमी की रेड मारली, आजून पर्यंत इतके रेड मारलेले जागा जी आहा तांकां डेमोलिश केलेले ना। एग्जाम्पल म्हणल्यार बिचोले जे आतां 2015तल्यान आमी पळयता, आमी फाटलाग करता आनी पाट सुद्दां ह्या स्लॉटर हावसाचे अजून पर्यंत ते कांय डेमोलिशन जाल्लेलें ना। पुलिसांक रिपोर्ट दिल्या जाल्यार ते कितें दुसऱ्या कडेन दाखयता आनी अशें करून जो म्युन्सिपाल्टीचे हितून दाखयता। तर म्युन्सिपाल्टीचे स्ट्रक्चर वेगळो आनी तेंचो स्ट्रक्चर वेगळो आसा आनी अशें आसून सुद्दां आजुनूय हेजेर कांय कारवाई जावंक ना। तर हे कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय, नाजाल्यार मागीर आमकां फुडलीं पावलां घेवची पडटलीं। कारण ह्या बकरी ईदाक सुद्दां त्या जाग्याचेर कत्तल जाले अशें आमकां निदर्शनां येयली। आणि हांगा ह्या लोकल जे सरकार आसा तांचे कडल्यान कांय तश्यो अपेक्षा ना, कारण आमी प्रयत्न करून जाले। प्रमोद सावंताक ताची जाण आसूंक जाय आशिल्ली। एकात्म मानव दर्शन ज्या अधिष्ठानाचेर भाजपची स्थापना जाली, दीनदयाळ उपाध्यायांनी एकात्म मानव दर्शनान गोमातेचें महत्व, गोवंशाचें महत्व जें आसा तें सांगलां आनी तांच्या हाजेर वाटेचेर तांची हें आसूंक जाय आशिल्ली, वाटचाल आसूंक जाय आशिल्ली।